गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक आपल्याच आदेशाचेर पुनर्विचार करपाचो अधिकार आसा वा ना ह्या प्रश्नाचेर नियाळ घेवपाचो निर्णय हायकोर्टान घेतला। एक बेकायदेशीर बांदकाम मोडपाचो आदेश दिल्या उपरांत GCZMA मुखार याचिकादारान पुनर्विचार याचिका घाल्ली। ताचेर GCZMAन आपल्याच निर्णयाचेर स्थगिती दिल्ली। ह्या प्रकरणात आता हायकोर्टान गोंय सरकाराक नोटीस काढून जाप दिवंक 3 सप्तकांचो वेळ दिला। GCZMAन आपल्या आदल्या आदेशात पर्यावरण संरक्षण नेम मोडून रायबंदरा उबारिल्ले एक घर आणि एक रेस्टॉरंट मोडपाचो आदेश दिल्लो। मात आता तांणी निर्णय बदलला म्हूण याचिकादार काशीनाथ शेटयेन दोनूय प्रकरणात 2 वेगळ्यो याचिका हायकोर्टात घाल्यात। हे बांदकामाचे धनी निर्णया आड हायकोर्टात गेल्ले तेन्ना कोर्टान तांकां NGTीत वचपाक सांगिल्ले। NGTीन थाकाय दिवंक नाशिल्ल्यान ते GCZMA कडेन गेले आनी GCZMAन आपलोच निर्णय स्थगीत दवरून तांकां थाकाय दिल्ली। Because High Court had told them to go to the NGT. They went to the NGT. NGT did not stay the proceedings, nor the High Court stayed. Now they come back to the GCZMA and they stay things. Everyone will do such corrupt things, no? If you want to stay, stay everyone. Give everyone the review powers, not somehow specific political powerful person or money powerful persons you are giving such review. याचिकादार काशीनाथ शेटयेन घाल्ल्या याचिकेचे सुनावणे वेळार कोर्टान निरीक्षण नोंद केला त्या प्रमाण हे प्रकरण फक्त 2 बेकायदेशीर बांदकामापुरते मर्यादित ना। जनहिताच्या नदरेन GCZMAक अशे तरेचे निर्णय घेवपाचो अधिकार आसा वा ना ताचो नियाळ घेवचो पडटलो। GCZMAच्या अधिकाराविशीं सरकारान भूमिका स्पष्ट करची म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराक 3 सप्तकांचो वेळ दिला। High Court has directed in the hotel matter at Ribandar and one residential illegal matter in CRZ in writ petition 280 and 281. High Court has directed state to file a reply within 3 weeks that if the GCZMA has review powers or no. हायकोर्टान सुनावणी 19 मार्चाक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। शाळवणा कुडचड्यार प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान जाल्ल्या खुनाचो आरोपी हेमंत देसायाक निमणे कुडचडे पुलिसांनी शुक्रारा धरलो। तो केरी 70 रानांतल्यान महाराष्ट्रात दोडामार्ग पळपाच्या यत्नात आसतना पुलिसांनी ताका धरलो। हेमंतान जामिना खातीर केल्लो अर्ज कोर्टान भायर मारिल्लो। खुनी हल्लो जाल्ल्या सूर्यकांताक उपचार चलतना 24 फेब्रुवाराक मरण आयिल्ले। खुनाची केस जाल्या उपरांत हेमंताची आवय शेवंती देसायाक पुलिसांनी धरिल्ली। हेमंत फरार आशिल्लो। काल पुलिसांक एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें दोंडामार्ग केरी हो विथआउट नंबर प्लेट एक गाडी घेऊन भोंवता म्हणून अशी पुलिसांक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें। त्या प्रमाणे पुलीस आपल्याले कुडचडे पुलीस आपल्या सगळी पुलीस फोर्स घेवन थंयची फिल्डिंग लायली तेणी आनी तो तेका दिश्टी पडलो म्हणून हेणी पुलिसांक वळखतकीर वो गाडी सोडली थंय आनी केरी ह्या जंगलांत धांवपाक लागलो। धांवपाक 300 मिटराचेर पुलिसांनी फाटला केलो तेजो आनी ताका थंयच अरेस्ट केलो आनी थंयच्यान पुलीस स्टेशनार घेवन येयलो। तांची 4 सुमारी खबर घडली केरी केरी 70 दोंडामार्ग ह्या एरी आनी मातशें जाल्यार तो ऑलरेडी महाराष्ट्रा पावतालो। बेल कोणी अप्लाय केलेलो बेल रिजेक्ट जालो तेगेलो म्हणटकीर पुलिसांक डायरेक्टली अरेस्ट करपाक मेळ्ळा। घरान रावूंक बी येता न्हिदोंक बी येता सगळीं कामां बी येता स्कुलाक वचूंक बी येता ते सगळीं कामां बी येता आनी म्हाका न्याय दिवपाक जाय आतां। तो सोडी जाल्यार आमकां कितें करतलो सामको सामको अशें दिवपाक ताका तेगे आवयक आनी ताका आमच्या घरा नाका म्हाका ताका मागीर दोगां भुरगीं दोगांनी कोण ना आदार ना हांव असो जाणटो जाता तो केन्ना वचून म्हाका गॅरेंटी लागना। आमकां आज सुद्दां बरें दिसता तो आस म्हणटा सुद्दां आतां पूण तो आमकां नाका म्हागे घरा येता तो म्हाका नाका आतां। घेऊया एक ब्रेक।